इतलो पर्यावरणाचो डिस्ट्रक्शन जावपाचो आसलो ह्या आंदोलनान तेंच्यांनी आयज आमचे सगळे गोंयकारांक शिकोवन दाखयले की तो कोणूय आसूं पूण जरी तर आमी आमची युनिटी दाखयता तर तो मागीर कोणूय आसूं केदोय व्हडलो आसूं केदोय व्हडलो पार्टीचो आसूं आनी केदोय व्हडलो प्रोजेक्ट आसूं जर ते आमच्या लोकांक आनी आमच्या गोंयकारांक नाका ते जाल्यार आमकां तो प्रोजेक्ट नाका. आनी आयज थोडे म्हणटा इट इज अ विक्ट्री बट आय थिंक द फायट इज स्टील ऑन. कित्याक जे मेरेन ऑफिशियल अनाउन्समेंट फ्रॉम सीएम फॉर प्रशासन स्टम्प and the official statement from Rowan County, the tourism minister, to scrap and to shift Prashashan stump from Chimbel. जे मेरेन ते आमचे येना ते मेरेन हो आंदोलन चालू आसतलो. आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट जॉईंट सेक्रेटरी हांव आमच्या चिंबोलकारांक हो एक प्रॉमिस दिता की आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसतले. देव बरें करूं. एक आसपाची गजाल म्हणजे हो सरकार जो आमचो आतां सगळे जाण पळयता पयलीं तो इको प्रॉब्लम घेवन पावलो आपलो ताका सांगपाक भंय दिसताले कितें भंय कितें करपाचें कितें करपाचें ना तेच्या प्रशासनाकूय कळना आनी आमच्या सीएम बाबाकूय कळना. सेंटिमेंटाच्यो ज्यो गजाली तो आयज उलयतालो पळय काल त्या वाटेचेर 2 मिनटां रावन तेणें काल हे सांगूं येतालें की आपूण ते स्क्रॅप करता म्हणून प्रोजेक्ट ते तेणें केलें ना. आयज तेंच्या मनान इतली भीती आहा. काल ते आमकां म्हणटाले 50 लोकूच आसा त्या 50 लोकांक युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक कितलो वाटाचो मूल काडलो पळय हे तुका आयज कळ्ळें. सरकाराक अजून सांगता आमी अजून पर्यंत जे सेक्शन 163 लायले आमचो आवाज दामपाक लागून ते हांव तुका अजून सांगता आमी अजून पर्यंत पणजे पावले ना. आमी मेरशे पर्यंतूच पावले. जे दीस आमी पणजे पावतले तेन्ना तुजी कितें हालत जातली ते तुवें विचार करचो. आनी हेच्या फुडें तुका सांगता आयज आमचे जे चिंबोलकार आनी गोंयकार जे एकठांय जाल्या हे फक्त पणजे पुरती वयचे ना. फाल्यां जर आमकां जाय न्हू जाल्यार जंतर मंतर आमी दिल्लीक सुद्दां ठाम मारतले. हे लक्षात दवरचें. हो तो आमचो तूं आवाज तुज्या अध्यक्षा कडेन पावतलो म्हणून काल तुवें 163 जे लायलें ते तुज्या पुरती दवर. हेच्या फुडें आमकां जर नॅशनल लेवलाचेर जे तुमी म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट जर तुमी स्टेट वाले आयकना जाल्यार आमी ठामपणे सांगता फाल्यां आमी दिल्लीक सुद्दां थडाक दिवपाक वेळ फाटी घेवचे ना. हे आमच्या गोंयकारांचेर तुमकां उतर. देव बरें करूं म्हणटा. सुद्दां ठाम मारतले हे लक्षात दवरचें. गोंयचो लोक येयला आनी आमच्या गोंयचो लोक येयला चिंबलच्या लोकांनी आनी हे गोंयकारांनी त्या लोकांक जो प्रोजेक्ट तेंगेले डिस्ट्रॉय जाता ते करपाक बरो आदार दिला. आनी हे जे गोंयांत जाता ते सगळे बंद जावपा जाय. उदक पोल्युटेड जाता सगळीं शेतां दोंगो नश्ट जाता ते गव्हर्मेंटान मातशें तेजेर नदर मारपाक जाय आनी फ्युचर जनरेशनाक आमगे कितें राखोन दवरपा जाय. आमगे नुवें काय बरें ग्रीन आसलोलें आतां सगळें डिस्ट्रॉय करून सगळें काबार करून उडयलां आनी आमगे नुवें बिल्डींग येताय मेगा प्रोजेक्ट येताय ते आमकां नाकाय. सो गव्हर्मेंटान जे लोकांक कितें नाका ते स्टॉप करपा जाय. जे लोकांक जाय तें हाडपा जाय. आज आमी येयलाय आनी हेर हांव गोंयकार लोकांक मागता जाल्यार आमकांय सपोर्ट करपा आनी जे गोंयांत डिस्ट्रॉय जाता जे कितें लोकांक नाका ते हाडपा नाका. सो गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें नदर मारची. थँक्यू. नमस्कार. पयल्या सुवातेर आयज म्हणून सोदता एक महिला ह्या नात्यान
महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून न्हू पण महिला ह्या नात्यान म्हाका म्हणूंक जाय कोण प्रश्न विचारता पळय की एक बायल कितें करूंक शकता नाल्यार एक बायल मनीस तिका कितें जमता जाल्यार हे पळय हांगा उदाहरण आसा की एक बायल मनीस कितें करूंक शकता स्त्री शक्ती जितली हांगा जमलेली आसा तांकां एक नमन करता आणि आयज हांगा जमलेले जितले चिंबलकारांच्या मदीं मेजॉरिटी आमकां महिला दिसतात आणि त्यांच्यानी एक दाखवून दिलें इतिहासान बरयल्लें आसा जेन्ना जेन्ना महिला आणि बायलो एकठांय येता तेन्ना तेन्ना थंय क्रांती ही घडटातूच आणि तशा ह्या बायलांनी चिंबलकाराच्या बायलांनी क्रांती घडोवन हाडली म्हणून तुमकां एक मोठ्यान ताळयो जावनी ह्याच्या पुढे केन्नाच कोण प्रश्न करूंक शकचो ना की एक बायल मनीस कितें करूंक शकता कित्याक तुम्ही बायलां एकठांय जावन आयज एक बदल म्हणटा तो घडोवन हाडलेलो आसा खूप खूप अभिनंदन एक बायल मनीस म्हणून हांव सांगूंक शकता सोंपें न्हू गेले 34 दीस ती बायलां हांगा बसलेली आसात उपोशणाक आपले घरदार सोडून घोव भुरगीं सासू सासरे बाकीची घरांत खुबशीं मनशां आसता एक दीस भायर सरूंक जाय जाल्यार आमकां सगळी तयारी करून येवची पडटा आनी इतले दीस तुमी खरेंच अशी हांगा वतान सुद्दां आयज राबत बसलेली आसा कित्याक तुमकां चिंता आसा गोंयची चिंता आसा जी ह्या सरकाराक पडून गेल्ले ना सरकार आसा तो गोंयकार विरोधी सरकार आसा आणि एक भ्रष्टाचारी सरकार हे आमकां खबर आसा 25 कोटीचे तेंच्यांनी खंय मोडले काय कसले कमिशन हे आमकां सगळ्यांक आतां उत्तरां जायूच तरी आसतना ह्या सरकारान रियल इस्टेट एजंट जे सरकार आसा ब्रोकर जाल्ले आसा तेंच्यांनी हांगा फट मारपाची प्रयत्न केल्लेलो आसा चिंबलकारांनी आयज जे ठामपणे डिसिजन घेतला की ते तरी आसतना प्रोटेस्ट करतले ह्याच्या बरोबर आम्ही उभी आसात कित्याक काल सरकारान बसलेले आमचे मंत्री आणि सीएमान सांगले की ते प्रोजेक्ट आता ह्यो बंद उडयता आणि स्क्रॅप करता पण कांयच इन रायटिंग दिलेले ना त्यांचे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आयज गोंयांत येवपाचे आसा म्हणून ही त्यांची प्लॅन स्ट्रॅटजी की चिंबलकारांनी बोवाळ करचो न्हू म्हण तांकां आमी थारोवया सांगून की बरें बरें तुमचो ह्यो प्रोजेक्ट स्क्रॅप पण तुमचे हे डिसिजन सारखे बरोबर आसा की जो पर्यंत ते एक्च्युअल इन रायटिंग येना चिंबलकारांनी आणि अख्ख्या गोंयांतले कोणीच ओगी बसप ना तुमचो हेजेर आमकां फुल आमचो तुमकां पाठिंबो आसा परत एकदा अभिनंदन करता चिंबलकारांचे आणि आयज आमचे फादर ऑफ द नेशन स्वर्गीय महात्मा गांधीजींची डेथ एनिव्हर्सरी पुण्यतिथी त्यांचे खरेच अहिंसावादी जे विचार आसा तसेच सत्याग्रह करून चिंबलकारांनी आयज आपली जी गोल आणि एक आपली जी ध्येय असते ते अचीव करून दाखयले सो तुमकां खूप खूप अभिनंदन एकदा मोठ्या जावनी नारी शक्ती जिंदाबाद नारी शक्ती जिंदाबाद आणि जर बायलां हांगा चिंबल गावात एक क्रांती घडोवंक शकता ती पुरे गोंयभर क्रांती घडटली हेची खात्री आसा थँक्यू अरे बाप रे हिंदी दिल्ली हिंदी में दिल्ली हिंदी में आणि गोंयचे रिप्रेझेंटेटिव्ह येयला त्याची प्रोग्राम बिटो बिटो निकळना भाई लुक हियर Human Rights Director for the State of Goa. 이란 donabal sodia. आणि donabal support. Jimel. Lokan Tola Solo. आमचे तुम्ही पण हे स्ट्रगल केलेलं आसा म्हाका म्हणून येता वेलावले तुम्ही जायेची भाग येताले तुमचे भशेन बायलो थिंगा हाजीर आसले आनी बटन सुटले तांचे स्पॅक केले दोना पावलोय आमकां जायते त्रास पडले ते गेट घालून तुमकां खबर आसा तुमकां वचून तो दोना पावल लोकेल वचूंक जाय जाल्यार
जायते त्रास पडटले आधार कार्ड घेवन वयचें पडटा सोनं करचें पडटा आमकां कितें जाय तें गव्हर्मेंटान करूंक जाय गव्हर्मेंट आमी इच्छूक घालून आसा सो आमकां कितें जाय तें गव्हर्मेंटान करूंक जाय पूण तेका जाय तें आनी आमकां नाका तें करूंक करना हांव सगळ्यांक म्हणटा पंचायतीन ग्राम सभाक मातसो वचा सगळे पळय कितें जाता ते ग्राम सभाक आमच्यान ब्लॉक करूंक नाका आमकां नाका जाल्यार पूण आमचो लोक ग्राम सभाक वचना अशें देव बरें करूं तुमी सगळीं येयल्या म्हणून आनी दोनपाल हें डिसिजन जावपाचें आसा ओके तोही कितें जालें जाल्यार आमकांय सपोर्ट करपाक मातशें या देव बरें करूं बॅनर काढ रे तो बॅनर काढ बायलांक बंद करता मग तुम्ही अरे तो बॅनर काढ रे बॅनर कित्याक घालता फाटी मातसो फाटी चल मातसो त्या लोकांक प्रोत्साहन दिवपाक आयज आमी हांगासर येयल्ले आसा तर आयज आमी नीज गोंयकार हांगासर कितले लोक आहा ते पळया तुमी हांगा 4-5 बोर्ड ना त्या खातीर आमी एक 4 घोशणा दिवया आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका ओके आता हे पंचायतीचेर ऑब्जेक्शन हाडटा म्हणून बिल पास केले कित्याक की सेक्रेटरी सगळे सायन करतलो म्हणजे लोकांनी आमी निवडून दिलो सरपंचाचो वालोर काडून उडयलो तर म्हाका आयज सरकाराक विचारपाचें आसा की आयज ते केदार नायकाक तुमी कसलो रायट दिलो एक तेंचो मिनिस्टर उलयतालो की आमी केन्ना खूंय सायन मारता काय म्हणटालो तो वास्कोच्यान मिनिस्टर उलयतालो तो सगळे गव्हर्मेंटूच सायन करता जाल्यार तुका हो रायट कोणी दिलो सायन करपाक रायट आहा तुका सायन करपाक काय तू तुझ्या आंगार ते कित्याक ओडून घेता रे तुझ्या दारान येवंक जाय फाल्यां जाल्यार सांग जाल्यार तुझ्या दारान येता आमी खातीर म्हाजे कडेन एक विनंती आसा हांगा लोपी बसलेले आसा युरी बाब बसलेले आसा की आतां पुरो खूब डेव्हलपमेंट जालें गोंयचें गोंय काबार केलें आनी नाका आमच्या गोंयकारांक रावपाक भरपूर घरादार आसा ह्या भायल्या लोकांक हाडून आमकां हांगा भरपाचें ना तुमकां भरपाचें आसा ह्या लोकांक म्हणून आज लोक कितें करूंक सोदे दोंगरांचेर पावले गांवांनी पावल्या आमचें शेण हावपाक पावले खातीर हांव मागता ते कशें बिल पास करचें की हेच्या फुडें आनी डेव्हलपमेंट नाका पुरो पुरो म्हणल्यार पुरो इनफ इज इनफ थँक्यू हांव जॉन नाजारेथ ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी फॉर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव दोन सुत्रांनी सांगता की हो पळय सेंट्रल हो पळय सेंट्रल प्रोजेक्ट म्हणून हेचेर चिमेल वाठारान लेकीक लागून थोड्याचे एका झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सार पळय ते घालूंक सोदताले हे आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 विलेजी आहा एक सांताक्रूज एक मेर्सेस आणि एक चिमेल मेर्शेन ऑलरेडी सेंट्रल प्रोजेक्ट म्हणून त्यांनी कितें केलें हे मिलिटरी पळय आहा तांकां हावजींग प्रोवायड केलें आनी तांची सेफ्टी पयलीं म्हणूंक लागले ते कांय जावची ना पूण आमची थिंगासर एक जोर आसली 30 वर्सां पयलीं ती जोर थिंगासर सेफ्टीक देंवन ती जोर पाड जाली आनीक सांताक्रूजान आनीकूय असले वॉटर नॅचरल रिसोर्सीस आहा नॅचरल वॉटर बॉडीज आहा आनी त्यो जावन आसा ही एक तोड्यार लेक आनी दुसरी जावन आसा बोंडवल लेक आतां ते तोड्यार लेकीचेर येयल्या आनी बोंडवल लेकीचेरूय येयल्या म्हणटकच आमी सगळ्या गोंयकारांनी मतीन दवरचें हिंगा एका पळय मेडिसिनल व्हॅल्यू आहा तोली जोर तेणी काबार केल्या तेच भाशेन हे दोनूय वॉटर बॉडीज काबार करपाक फुडें सरलेलो आहा गव्हर्मेंट म्हणटकच आमी सगळे गोंयकारांनी एकठांय रावचे आयज हे आमचे चिमोलकारांचेर येयला फाल्यां खुंयसर येतले तेका लागून आख्खे गोंयच्या लोकांनी एकठांय रावन हो आमचो चिमोलचो गांव आनी आमची चिमोलची लेक आनी बोंडवाल लेक राखची देव बरें करूं नमस्कार सगळ्यांक माझे नाव पिटर डिसोजा आणि आम्ही सांकवाल गांवसून येयलाय कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीसून आता आमकां तुमी खबर आसतली की जाय टायम जालो एक ऑलमोस्ट 1.5 वरां जाले आमी एक प्रोजेक्टा लागून विरोध करताले
गावान सांगवाल गावान जायते प्रोजेक्ट येयलो आहे आणि आम्ही तेजे प्रोजेक्ट पसून भितूर करताय आम्ही मोर फोकस ऑन दीस भुटानी प्रोजेक्ट कित्याक लागून हे आमचे दोंगराचेर येता आतां आमचे माणकुले गोंय आमचे माणकुले गोंय सांबाळपाक जाय कित्याक आमचे माणकुले गोंयान जायते माउंटन्स आहाय हिल्स आहाय रिवर्स आहाय शेतां आहाय आमगेली सो आमचे माणकुले गोंय सांबाळपाक जाय लागून भायर चलवले कित्याक हो दोंगूर एक पाटी काबार जालो जाल्यार आख्खो दोंगूर वयतलो म्हणून तो दोंगूर जो आहा तो अराउंड 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर दोंगूर तो हे माझा प्रोजेक्ट येवपा आहा की एक पाथवे एक वाट दिलो आहा गव्हर्मेंटान आख्खे जमीन काबार करपाक कित्याक लागून काबार करपाक सांगवालची जॉग्रफी पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे सांगवाल गांव जो आहा तो दोन्ही सायड एक दर्या आहा आनी एक अरेबियन सी आहा सो एक बरी पिक्चर मेळटा म्हणून पळोवपाक एक सी व्यू मेळटा म्हणून हो आख्खो गांव ते भायर सरले काबार करपाक आनी आतां जायते राजधानी फ्लॅटां येयलो आहाय आनी येवपाक खूब आहाय आनी आमी सांगवालकार हे मेगा प्रोजेक्ट लागून विरोध करताय कित्याक जायते इलिगल एक्टिविटीज चालू आहाय आमची सांगवाल पंचायती जायते इलिगली परमिशन दिलो आहाय आमी ते ऑलरेडी मुखार काडलो आहाय कित्याक आमी ते भुतानी प्रोजेक्टा लागून आमी हायकोर्टान गेलोले हायकोर्टान केस डिसमीस जाली पूण आमी रिव्यू मागलो आहा कित्याक आमचे पॉयंट मोर देन 10 पॉयंट्स आहाय 10 पॉयंट वयर आहाय की ही प्रोजेक्ट इलिगल आहा म्हणून फर्स्ट पॉयंट म्हणल्यार तो दोंगराचे स्टीप स्लोप आहा त्या स्लोपा बरोबर एक कोणता की हे प्रोजेक्ट नॉन डेव्हलपमेंट गोलाचे चलता म्हणून तशेंच आमगेले जायते आनी प्रोजेक्ट येवपा आहाय ते आमी विरोध करतलेच एक आनी प्रोजेक्ट येवपा आहा की आमगे जुवारी डॅम तेच्या बद्दल हांव मागता आमचे नारायण बाबाक हातून उलोवपाक थँक्यू पयलीं सध्या आमचे स्वामी चिमणकाराक आपल्याला सॅल्यूट करता कित्याक आयज तेणे पळय जे पळय नीज गोंयकारांनी आपले पळय एक रायट दाखयलो आनी सरकाराक खंय तरी सकल निमेजेर हाडले अशें जर गोंयभर जर सगळ्यांक जर केल्ले करीत जाल्यार म्हाका दिसता सरकार हे सगळे जे पळय आतां पयलींचे पळय डिस्ट्रक्शन आहा पळय न्हू ते खंय तरी स्टॉप जावपाक शकता गांवांनी आयज डिस्ट्रक्शन जाल्लेलें आसा हिल कटींग जाल्लेलें आसा वेगवेगळे इश्यू आयज सरकार लोकांचे नाका सन लागता आनी दुसरे वाटेन आयज आमच्या दोतोर प्रमोद सावंताक भिरांत दिसली कितें 25 कोटी मोडली म्हणटा तो आता 25 कोटी मोडली तर एक तर ऑफिस घातले असतले 25 कोटींनी पूण ते ऑफिस घालपाक 25 कोटी लागना त्यांचे जे पळय मोलाचे ऑफिस घालतना 25 कोटी लागना आनी दुसरी विचारता दोतोर प्रमोद सावंताक 25 कोटी व्हडले तुका हे लोक इतले जमलेले ते व्हडले आयज हे लोकांक फुडें तुजे 25 कोटी काय तूं उपयोग करना तेन्ना हे तुवें अशें तशें सांगून पळय लोकांक दिशाभूल करची न्हू तुका आतां कशें तुवें फाटी घेतले पयलीं सांगता तूं 25 कोटी मोडले म्हणून फाटी घेवपाक शकना हांव एक उदाहरण दिता आयज जो दाबोलीन जो एअरपोर्ट आहा पळय न्हू थंय जवळ जवळ 50 पिलर कट केल्ले आसा 50 पिलर कट केल्या ताका जवळ जवळ 100 कोटी मोडले आसतले ते कोणा लागून मोडले थंय लॉस जाल्यार तुमच्या ऑफिसरां लागून ते लॉस जाता आनी तुमचे कोण तरी मिनिस्टरां लागून लॉस जाता आनी हांगा जेन्ना इतलो लोक आयज एज्युकेशन करता नाका म्हणटात जाल्यार तुका ते 25 कोटी व्हडले दिसतात थंय 50 कोटी ना 100 कोटी म्हणल्यार पळय न्हू तेजेर कित्याक तूं हें करिना ताका रिस्पॉन्सिबल कर म्हणटाय तशें आयज जुवारी लेक आसा आमचो थंय आयज उदक सगळें सुकून उडयलेलें आसा आनी थंय आयज नोटिफिकेशन येयल्लें आसा की झोन चेंज करपाक म्हणजे सगळ्याक कायदो एकूच जावपाक जाय सरकाराक सांगपाक सोदता हांव जुवारी लेकाचे कोण कोण डिलर आसात हेच मिनिस्टर डिलर आसा थंय जुवारी लेकाची प्रॉपर्टी विकपाक तेंचेर विचार करचो आयज तो जुवारीचो लेक जर सांबाळून दवरीत जाल्यार म्हाका दिसता आयज एंटायर मार्मागोवा तालुका पळय ताका सगळ्याक उदक दिवपाक सफिशियंट आसा तेजेर विचार करचो आनी आयज सुपुर्दर बायलां पळय न्हू हांगा जसो लोकांनी पळय उठाव केला तसोच आमच्या मार्मागोवा लोकांनी उठाव करचो त्या जुवारी लेकाक लागून आनी हांव सगळ्या कडेन सपोर्ट मागता की ते जुवारी लेक सांबाळपाक आमकां हे लोकांनी सपोर्ट करचो म्हणून देव बरें करूं सगळीं जी बायलां आहाय तांकां वालोर म्हणटात चिंबेलकारांकूय बी आनी आख्यो ज्यो गोंयच्यो बायलो येयलो आहाय इन सपोर्ट ऑफ चिंबेलकार आनी जे गोंयचे हिदवासण जाता ते सांबाळपाक आनी सरकाराक सांगपाक की हे चलपाक ना म्हणून मुखार आमी हे मुखार एश कोन डिस्ट्रक्शन जावपाक दिवपाक नाय एक सांगो सोदिता सरकाराक तुमकां
होको ट्रायबल लोक मेळटा सोतापाकू दीस रात तेंचेर उठून ती हें कोताय मरे कितना कित करीतच पळय एक आतां नुयेचें येयलें आखो बस कोण येयलो हा नुयेचो लोक asking for support in return and they have come in support of Chimbelkar today. Ays म्हाका काकूट दिसता जी जाणटी हाय आमगेली 30 days more than 30 days आयज ती upas रावन 32 33 days now 34 days that they have been there on street fighting for their rights. तुम्ही एच दीस दाखयतले गोंयकारांकू कित्याक तुमकां तुमगे दीस दाखोवपा आमकां कोत नाका हे सांगताय कित्याक आयज आमी गांधीजीगे पावलान चलताय सो डोंट प्रोवोक अस आमी बायलां तुम चोयला आसतलें आमकां मागीर राग येल जाल्यार बायलांगे गो देखो मोगले रावनाय तुम चिताय ते आमी बायलो आयज तुमकां देख शिकोवपा आमकां टायम नाका सो आमी आज मुखार सरलो हाय एज अ सिटीजन वी हॅव द डेमोक्रेटिक रायट टू टॉक एंड वी आर टेलिंग यू गोंयचे इदवास कोण नाकाय आनी आयज आमी फुडें सरले आमगे फुडले पिळगे खातीर आनी फुडली पिळगा कोणागेली तुमगेली आनी आमगेली आनी आमकां हक्क आहा ती राखून दवरपाक आयज सृष्टीचे तुम्ही इदवास केलो हा मुय वयत थिंगसर तुम्ही ट्रायबल लोकांकू सोतायताय आनी राव एक सांगाय तुम्ही बेरेल्याय तू मिनिस्ट्री गेलाय बेरेल्याय हेज्या पयले तुम्ही कित काय म्हळ्यार थिंगा IT मॉल हाडपा सोदताली आनी ते तुम्ही बंद केले तेमी बंद केल्ले आयज परतून तुमी थिंगाच युनिटी मॉल हाडपा सोदताय आनी हे डिस्ट्रक्शन केलो हा ते हितून झाडाचे तुम्ही एक झाड रोपा तुम्ही ऍडव्हर्टिजमेंट करताली म्हणजे हांगे एक झाड घेवन येताले ते झाड रोयताले एक झाड गेले जाल्यार 100 झाड रोपा म्हणून आज कितू झाड रोयतले थिंगा आहाय कापोसतात तुमकडे सगळ्यान येवपाचे रोहन काउंटेन सीएमान सगळ्यान येणार थिंग झाड रोवपाची कित्याक इदवास केला आनी तुमची बरोबर आमी येताय झाड रोवपाक आहा तेचे परतून कोण करे थँक्यू म्हणटा आम्ही आता थोड्या कोणाक लिडर्स उरलेल्या तेंच्यांनी सेपरेटली भायर दिवपाचे ते लास्ट टाइम स्पीच काबार हांव अनुराधा वरगांवकर आयज गोंयच्या बायलांक वावर म्हणटा माईक लागी घे माईक लागी घे गोंयच्या बायलांक वावर कित्याक आयज तेंच्यांनी 34 डेज जाले उपोशण करता स्ट्रायक करता आनी हे तेंच्यांनी लोकांनी इतिहासाचे पन्ने काडून पळोवचे जेन्ना जेन्ना बायलां फुडें सरल्या तेन्ना तेन्ना इतिहास करपाक वेळ लागोंक ना आनी हे हांव सरकाराक एक कळकळीची विनंती करता अशें जर हे प्रोजेक्ट येता लोकांक नाका ते प्रोजेक्ट येता जाल्यार सरकारान हे प्रोजेक्ट घेवचे न्हू लोकांक कन्सिडर करचे लोकांचे विचार आयकपाचे आनी तेन्नाच फुडें वयचे तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है और इसको सबको समझ में आती है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार रक्षक मंच से गोवा प्रेसिडेंट नीति रोले, जब से मैं यहाँ पर ये सारी बातों को सुन रही हूँ, बहुत सारे नेताएं बात कर रहे थे, तो मतलब सोचकर और सुनकर बहुत दुख लग रहा है कि गोवा में ऐसी घटनाएं हो रही है। और हम जब से हमको पता चल रहा है, हम कंटिन्यू उन लोगों के साथ जाकर मिल रहे हैं, उनकी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन ये सुनकर बहुत ही दुख लग रहा है कि ये भारत स्वतंत्र के होने के बावजूद भी आज बहुत सारे लोगों को स्वतंत्रता से जीने के लिए नहीं मिल रहा है। ये जाति हो रही है और कोई भी यहाँ पर खड़ा रह रहा है, वो हर एक अपना दुख व्यक्त कर रहा है कि इन लोगों के साथ कितना मतलब बहुत भयानक हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, मानव अधिकार का ये हनन हो रहा है। और हम मानव अधिकार रक्षक मंच से पूरी अंतर्राष्ट्रीय टीम उनके साथ खड़ी है। जिस अधिकारी के साथ कार्रवाई करनी पड़ी तो भी हम लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन सब के लिए हम खड़े रहेंगे। शाम
आता आयची हांगासर आमची जी सभा आसा ती सोबत येयल्ली आसा. सबच्या पयलीं ह्या आमच्या आंदोलनाक सुरवात पासून आमच्या बरोबर आशिल्ले तेंची नांवां घेवप हे खरेंच आमकां तेचे सूख भोगता. तेतून आसा आमचे LOP सर युरी आलेमाव, त्याच बरोबर मातश्यो ताळयो मारल्या जाता तेंकां. ओके, त्याच बरोबर सुरेश बोरकर सर, वेंजी विएगास, आमचो वाल्मिकी सर, खूप नांव आसा. एल्विस होम सर आसा. कॅप्टन विरेटो, जेणी आमच्या हेका ह्या आंदोलनाक एक वेगळी दिशा दिली. कशी? जेन्ना आमचें आंदोलन सुरू जालें ते दिल्लीक आशिल्ले, बायलेबार ते हांगासर आमच्या स्थळाचेर आयले हांगासर, आणि तेंच्यांनी हो आमचो जो विशय जो आसा लोकसभेन आपूण मांडटलो आणि त्या प्रमाणे त्यांनी मांडलेलो आसा तो येवपाचो आसा. तर दुसरी गोष्ट मागीर आमचो मनोज परब जो आसा ते आयले आमच्या बरोबर, आणि विंगड ज्यो संघटना ज्यो आसा आमच्यो सोशल हे आमच्यो ग्रुप जे आसा ते आयले. करमळकर आयले, बाब संजय आयलो बोमासून, मागीर आमच्या कोडारसून आयले आमचे सगळे लोक, मागीर नावशे, श्रीगांव, पाळे, कुडका, अशी काणकोण, बाई नुवें, अशी कितकी नांवां घेवन. तर सगळ्यान व्हडले जे हे आंदोलन उबें रावपाक आणि आमकां गायडन्स मेळपाक आमकां चिमलकरांक आमच्या हितून एक 3 एंजल म्हणटा आमी तांकां, देव तुल्य मनीस. एक म्हणजे डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस, त्याच बरोबर मॅम नॉर्मा आल्वारीस, जस्टिस फर्दिन रिवेलो, ह्यो ज्यो व्यक्ती ज्यो आसा आणि त्यांची टीम ॲडव्होकेट बाय मेलिसा सिमॉयस आणि ओम डिकोस्टा, आणि त्याच बरोबर त्यांचे जे सगळे जे त्यांनी आमच्या दोतोरांक क्लाउद आल्वारिसान त्यांची टोटल हायड्रोलॉजी जिओलॉजिस्ट यांची सगळी टीम जी आसा पळय काय न्हू या चिमलकरा खातीर दिली. समजा तुम्ही समजशात पैसे बी घेवन म्हणून एक पैसो घेवना आयज पर्यंत सांगता तुमकां. आणि एकूच वयता सगळ्यांक एक विनंती आसा, हांव म्हज्या वयाच्या 20व्या वर्सा माझ्या समाजा खातीर हांवें ओपून घेतलो, आणि आयज म्हाका अभिमान दिसता की माझ्या गांवा खातीर हांव कितें तरी करून दवरपाक शकलो. माझ्या हांगासर येयले ते आमचे तरणाटे जे कोण आसा तांकां म्हजी एक विनंती आसा, बाबानो तुम्ही ज्या गावात जन्मले, बाबानो तो गाव राखपाची जी जबाबदारी जर तुम्ही जर या इथून उडी जर घेतली तर नाही गावच्या बरे करपा खातीर आमच्या गावाकडेन वक्रदृष्टी करून पळोवपाची, तुमच्या गावाकडेन वक्रदृष्टी करून पळोवपाची कोणाची हिम्मत आसा ही आमी गोंयभर उबी करूया. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक कोणाचे आभार मानपाचे जर उरला जर आसत त्यांच्या सगळ्यांचे आम्ही आभार मानता. आणि ही सभा जी आसा आमच्या बापूजी आम्ही हांगासर ही समाप्त करता. जय बिरसा मुंडा. उल गुलाल.